हे परते परते आमकां डिपार्टमेंटान सगळे हॅरेसमेंट करता. कॅमेरा आनी टॉर्च देखून उचोवन दाखयता सगळें कोण कोण सोडाय ते. हे पोत पोतून आमकां हॅरेसमेंट करताय. हॅरेसमेंट अशें करून की ते येत म्हळ्यार आमकां बंद दवरूंक पडटा. कित्याक आम तेचो कांय कोण कांय नाय थिंगा उदक सोडणें कांय नाय. आतां सिवेज कनेक्शन तर दिल जाल्यार आमकां न्ही स्वतापा आनी हें आसपाना. आनी आख्खेच हे सगळे किट येता ही काळेली थिंग्स येता बेश्टे आमचे गायना काय. आम चड इफेक्ट जाता आनी आमगे कस्टमर आसता सगळे कस्टमर ते कोण सोडपा नाय तुका. आनी आम सोडायले आमी बील हारी कशें ना म्हयन्या 60 टँकर आनी एक टँकर कॉस्ट पडटा 7000. थिंग रातीक बसोन असो वास येता. आम कितें करपाचें. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या कोलवा दर्यादेगेवयल्या थळाव्या रेस्टॉरंट आनी हॉटेल वेवसायिकांची जाल्या. कोलवाच्या रेस्टॉरंट आनी हॉटेल धनियांनी पत्रकार परिशदेंत आपल्यो कागाळ्यो मांडल्यो. ते म्हणटात सिवरेज खात्या कडल्यान आमकां कनेक्शन मेळना देखून रातच्या वेळार टँकरांतल्यान घाण उदक व्हरचें पडटा. कांय जाण आमचेर सांडपाणी खाडीत उडयतात असो आरोप करतात, जाका लागून बुरसो वास मारतात खंय, जे चुकीचें आसा. प्रदूषित उदकाचो मुखेल स्त्रोत कोलवा रेजिडेन्सी वाटेंच्यान आनी नव्या बांदिल्ल्या सुलभ शौचालयांतल्यान येता असो सणसणीत आरोप थळाव्यांनी केला. तशेंच सिवरेज खात्यान बेगोबेग जोडणी दिवची, जाका लागून समस्येचें मूळ कारण मेळटलें अशी मागणी वेवसायिकांनी केल्या. मजगती हे घडणुके उपरांत पर्यावरणीय समस्याचोय हुस्को निर्माण जालाच. तशेंच खाडीत सिवरेज सोडटा आनी कोण आनी नांव येता वेवसायिकांचे. ह्या बुरशा घाणी गुट्टांनी रात दीस काडचे पडटा वेवसायिकांक. ताजी दखल घेतलो कोण? पर्यटक ह्या बुरशा वासाक लागून येतले कशे? वेवसाय करप तरी कसो? हो एक गंभीर प्रस्न. मुगे रेस्टॉरंट आसा लिटल तनिष्का. हे पोत पोतून आमकां हॅरेसमेंट करताय. हॅरेसमेंट अशें करून की ते येत म्हळ्यार आमकां बंद दवरूंक पडटा. कित्याक आम तेचो कांय कोण कांय नाय थिंगा उदक सोडणें कांय नाय. एक डिपार्टमेंट ते सगळे बाराबर येता डिपार्टमेंट. हे सारकें केल्लें तें सारकें ना, तें सारकें ना, तें सारकें ना. आतां सिवेज कनेक्शन तर दिल जाल्यार आमकां न्ही स्वतापा आनी हें आसपाना. पूण आतां सिवेज कनेक्शन दिवपा पयलीं देखून आमकां कोणें स्वतापा नाका. ही आख्खी आतां काळे किट हे ते फोंद आसा ही कोलवा रेजिडेन्सी थंय देखून सोटाय तितू येते देखून सगळे सोटाय. हांव जाय जाल्यार कॅमेरा आनी टॉर्च देखून उचोवन दाखयता सगळे कोण कोण सोटाय ते. आनी हीच आख्खे थोडो मेथयान सांगिल्लो ती थिंग्स आख्खे ते ड्रेनेज मोटायचे ती स्टारा हाटल्यासो न्हू ते आख्खे लायन आख्खे काळे किट ती येता आनी ते आमगे थिंग जमा जाता ते सायडीक. आनी आख्खे हे सगळे किट येता ही काळेली थिंग्स येता बेश्टे आमचे गायना काय. हांव तें म्हणून सोयता आम कांय सोडाय थिंगा. तो टायम एक टायम आहलोलो की थंयताले ते कोण विडियो काडले कोण कितें जालें तें दुसरी भाशा. आतां तसो कांय ना न्हू. आतां सगळे टँकर येता आनी बंद वताय. आमकां बिल आहाय सगल्यो आमी गार्बेज हे तो आमगे येता भावेश कंपनी आनी तो आमगे एकलो तो दुसरो एकलो येता. हिंग दोग जाण येताय हे गार्बेज कलेक्शन करपाक वेट आनी ड्राय सगळे वताय ते. इनवॉयस बिलां सगळे आहाय आमचे कडेन. हे येताय डिपार्टमेंट येताय सगळे बाराबर येताय आनी सगळे आम त्रास करता. हिंग रातीक बसोन असो वास येता. आम कितें करपाचें? दोन करपा न्हू. हितू फॅमिली आहा हितू स्टाफ आहा तांकां पोसपा नाका. रीण काडूलो ते हारी करूंक जावपा नाका. आम कितें करपाचें? चड इफेक्ट म्हाका जाता आनी म्हजे कस्टमर जालो आनी हांवें तुका बील हाडलें हितू होच बील म्हगे ही सगलीं हांवें टँकर हाडटाय म्हयन्या 7 टँकर हाडटा. हें सगलीं बिलां तुमकां जाय जाल्यार तुम हें मागीर दाखय सगळीं आख्खी बिलां ही म्हजी. आनी आम सोडटा म्हाका नाका सोडवलें. हांवें कितें आम कितें केलां गोवोरमेंटाक हें केलां आम कनेक्शन बाग घेयलें आनी थिंगा आमगेल्या वॉटर कनेक्शन अकॉर्डिंग आमगेले PWD आमकां काटिंग WD ऑफिस आमकां सगळें कनेक्शन दिलां. हालीं टुरिजमाक NOC आमची मांडी व्हरों यो म्हळ्यार आतां ती मेट्रिकू तुमकां कोडवलें कोण सोडाय तेंकां. कित्याक आमकां सोडोवं तें आमकां नाका. आम चड इफेक्ट जाता आनी आमगे कस्टमर आसता सगळे कस्टमर ते कोण सोडपा नाय तुका. आनी आम सोडायले आमी बील हारी कशें ना म्हयन्या 60 टँकर आनी एक टँकर कॉस्ट पडटा 7000. सो आमकां तितू पयशे हारी करूं नाका जालोले. आज सोटाय ते खंयसर न्हू ते 2 वाटे आहाय थिंग तो बंद करूं येतो न्हू हितू कोण सोडपा नाय. थिंग एक वाट थिंग एक वाट आहा ती बंद करूं आनी हितू कोण उदक भायर सरपाचें ना. आम गेल ते फाटी ती मुत्री आमगे आहा ती चेंजींग स्लॅब टॉयलेट गेलो तेका आम धुवन दिलो एका सोडटो आनी तो एग्री जालो आनी गोवोरमेंटान नाका तेका पटलाशें आनी तोच हांव थिंग सोटा.
आनी ते सोण सोमते वयचे हिंगा येता सोमते ते हिंगा येता आनी आमकां वास येता चड वर WRD डिपार्टमेंटा कडेन आमचें सगळो वर्क क्लियर जाल्लो आहा. फक्त आमकां टुरिजम NOC उरल्या येवपाची. ती NOC येतून आमकां PWD NOC मेळटली. त्या बरोबर आमकां सिवेज लायन कनेक्शन जातलें. सो हे परते परते आमकां डिपार्टमेंटान सगळें हॅरेसमेंट करता. प्लस हितून व्हेरिफिकेशन सगळें जाल्लें आहा आनी आमचें क्लियर आउट तेंचे कडेन रिपोर्ट गेल्लो आहा सगळ्यां कडेन. पोल्युशन एग्जाम्पल पोल्युशन डिपार्टमेंट. सो पोल्युशन डिपार्टमेंट आमकां कॉपरेट करता. प्लस आमगेलें आतां फक्त सिवेजा कनेक्शन उरलां म्हणून आमगे काम पेंडींग उरलां. सो हे मेळटले तुमगेले हे मेळटुका आमगे कनेक्शन सगळें जातलें तांकां. सो तुमी कितली रेस्टॉरंट आसा टोटल आमचे आतां हांगसर 10 तरी आहा. सो हितून आमचें क्लियर आउट सगळें पेपर वर्क क्लियर आउट आहा. कितें व्हेरिफिकेशन जाल्यार आमचे कडेन करपा जाता. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.